दिव्यवाणी वीक्षकांक म्हजे नमन आनी प्रणाम. क्रिस्त येण्याचो काळ ह्या आदुवेंताचो काळ जेजूच्या पयल्या येण्याचो उडास काडन ताच्या दुसऱ्या येण्याक तयाराय करचो वेळ. सोम्याचें येणें चारित्रीक रितीन जालां आनी हें समजोवंक स्नानीक जुवांव आनी ताचो संदेश आमकां भोव अपुर्बायेचो. स्नानीक जुवांवन जेजूच्या परगट जिणयेक तयाराय केली. दुसऱ्या उतरांनी सांगचें तर सोम्याच्या येण्याक सगळ्या मनशा कुळाक ताणें तयार केलें. देखून आज आमी स्नानीक जुवांव आनी ताच्या संदेशा विशीं नियाळया आनी अशें हो आदवेंताचो काळ क्रिस्त येण्याचो काळ अर्थाभरीत करूंक सदान करया. हे दिशेन एक ल्हान फिल्म स्नानीक जुवांव आमी तयार केलां. ब्रदर फ्रॅक्सन लोबो सांजुचे सेमिनरी हाणें स्नानीक जुवांवचो पात्र केला. श्री विनोद गंगोळी आनी अविनाश फर्नांडीस हांणी सांगाता मेळोन हें फिल्म भोव अपुर्बायेन सादर केलां. तांचो आमी उपकार बावडटा. तर आतां येया हें ल्हान फिल्म स्नानीक जुवांव आमी पळोवया आनी क्रिस्त येण्याचो काळ आमकां क्रिस्ताचें येणें आमच्या काळजांत आमच्या संवसारांत परत भोगूंक हें फिल्म आमकां आदार जावच्या प्रमाणे आमी सदान करया. हांव स्नानीक जुवांव. थोडे म्हाका जुवांव बावतिस्ती म्हणटात. म्हजो बाब आबियाच्या वर्गाचो आनी जाकारी नांवाचो श्रेश्ठ याजाक. म्हजी माय एलिझाबेथ ती आरोनाचे कुळयेची. तशें आसता हांव याजाकी कुळयेन जल्मल्लों. म्हज्या आवय बापायक जायतीं वर्सां भुरगीं नातल्लीं. देखून तीं दोगांय व्हड खंत बेजारायन आसलीं. हे विशीं तांकां लजी भोगतली. कित्याक जुदेव समाजेंत भुरगीं देवाचें देणें म्हूण समजणी आसली. भुरगीं नांतर देवाचो शिरापुणी पातयणी आसली. त्या शिवाय तीं दोगांय उतर प्रायेचीं आसलीं जाल्ल्यान तांकां भुरग्यांचें भाग एक सोपान जाल्लें. एक दीस म्हजो बाब ताचे याजाकी सर्ते प्रमाणे देवाळांत आपलें मण्यार्पण करतना दुब्ब वेटोवचे वेळी गाब्रियल नांवाचो सर्वेस्परोसो दूत ताका दिश्टीक पडलो आनी म्हजो जल्म कळयलो. पूण म्हजो बाब तें पातयेलो ना. देखून हांव जल्मोन म्हाका जुवांव म्हूण नांव दिता पर्यंत तो मोनो उरलो. हांव जल्मोन 8व्या दिसा तांणी म्हाका जाकारे म्हूण नांव दिवंक चिंतना म्हजे आवयन म्हाका जुवांव म्हूण नांव दिवंक जाय म्हणाली. हें आयकून जमलेलीं हें नांव तुमच्या दायजा मदें कोणायकी ना म्हूण म्हणालीं. म्हज्या बापाय लागीं हे विशीं विचारलें. पूण तो मोनो आशिल्ल्यान ताणें एक फळी विचारली आनी ताचेर जुवांव म्हूण बरयलें. हें पळोवन सुमेस्त अजाप जाली आनी तेंच नांव म्हाका दिलें. तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताणें देवाक होगलाप दिवन सदेव जावं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव म्हूण किर्तन गायलें. म्हज्या जल्मांतय सगळीं संतोश पावलीं आनी हांव व्हड जातना कितें जावंक पावान न्हूदगारलीं. हांव जल्मोन 6 म्हयन्यांनी जेजू जल्मालो. म्हजी आवय आनी जेजूची आवय मोरी सैरीं. जेजूच्या जल्मा वरवीं तांकां संतोश जालो. पूण जेजू वाडटना उदेंतीचे ज्योतिशी ताका नमस्कार करूंक जेरुसलेमाक पावले आनी जेजू जुदेवांचो राय जावंक जल्माल्लो बाळक म्हूण समजून ते हेरोदीच्या रावळेराक गेले. ही गजाल कळलीच हेरोद राय भियेलो तशेंच रागार जालो. जेजू खंय जल्माला तें सोदून काडूंक आनी ताका खबर दिवंक ताणें तांचे लागीं विनंती केली. पूण ज्योतिश्यांनी तशें केलें ना. ते दुसरेच वाटेन तांच्या गांवाक सरले. ही खबर हेरोद रायाक कळीत जाल्लीच तो तांचेर रागार जालो आनी जेरुसलेमा भोंवती 2 वर्सां सकयल्या चेरक्या भुरग्यांक जिवीशी मारूंक फर्माण दिलें. पूण तितल्यार जेजू ताचे आवय बापाय संगी इजिप्ताक पावुल्लो. हेरोदीचें फर्माण आयकून
म्हजी आवय घबरली. ती म्हाका घेवन जेरुसलेमाच्या तेंपलान आसल्या म्हज्या बाबा लागीं गेली आनी कितें करचें म्हूण विचारूंक लागली. पूण म्हज्या बाबाक देवाळसून वचूंक असाध्य जाल्लें. देखून ताणें आमी जॉर्दान न्हंय लागच्या अरण्यांत फोळण वचूंक सुचन दिलें. म्हजे आवयन तशेंच केलें. वर्सां पाशार जालीं आनी हांवें म्हजें मिसांव सुरू केलें. हांव एक देवान विंचलोलो प्रवादी म्हणलें म्हाका समजलें. देखून हांवें येवंक आसच्या सडवंदराची वाट तयार करूंक लोकांक शिकयलें. अशें इसाया प्रवादीन पयलेंच सांगले परी हांव अरण्यांत सडवंदराची वाट तयार करूंक उलो दिवचो ताळो जालो. म्हजी शिकवण जेरुसलेमान गाजली. हें आयकून शहरांतले एका उतरान जुदयाच्या आख्ख्या प्रांतांतलो लोक जॉर्दान न्हंय लागीं आयलो आनी आपली पातकां उसार नवी जिणी जियोंक निर्धार घेवन म्हज्या हातांतलें स्नान घेवंक सुरू केलें. थोडे फारिझेव आनी सदुसेवी स्नान घेवंक म्हजे लागीं आयले. हांवें तांकां कठीण उतरांनी बेस्तायलें आनी तांची कपटी जिणी बदलून बऱ्यो करण्यो आदारूंक उलो दिलो. नितीवन फारिझेव आब्रामाचें नांव उसारन आमी देवाची परजा आनी भागेवन म्हूण चिंतताले. तांकां हांवें सत्राय दिली आनी पातकी जिणी बदल्ले खेरीत देवाच्या राजान जागो ना म्हणलें स्पश्ट केलें. थोडे शिपाई आयले आनी आमी कितें करूंक जाय म्हूण तूं म्हणटाय म्हूण विचारूंक लागले. तांकां हांवें कोण मनशाकी जुलूम करिनाकात, कोणायचेरी फट फिर्याद मांडिनाकात, तुमकां कितली पोड मेळटा ती घेवन धदोशी जाया म्हूण कडक ताकीद दिली. म्हजीं उतरां आयकून थोड्यांनी हांवूंच येवचो आसचो मेस्सिया म्हूण तांणी चिंतलें. तवळ हांवें तांकां म्हजें मिसांव स्पश्ट सांगलें. हांव तुमकां स्नान दितां उदकान, पूण म्हजे प्रास सक्तीवंत एकलो येवचो आसा. ताच्या वाणाचो बांद चडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. म्हजीं उतरां आयकून तांणी येवंक आसच्या मेस्सियाची वाट पळोवंक सुरू केली. शेकी एक दीस जेजूस खुद्द जॉर्दान न्हंय लागीं पावलो. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल म्हाका ताची वळख मेळ्ळी. देखून म्हज्या शिसांक पळोवन पळया देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती म्हणलें. ताणें म्हजे लागीं स्नान मागलें, पूण ताका स्नान दिवंक हांवें फाटीं केलें. आनी हांवें तुजे लागचें स्नान घेवंक जाय आनी तूं म्हजे लागचें स्नान घेवंक कुशी व्हरताय म्हूण सवाल केलें. पूण ताणें म्हाका जाप दिवन आतां सद्याक तें तशेंच आसूं, कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता तें सक्कड आमी जारी करूंक फावो म्हणालो. देखून हांवें ताका जॉर्दान न्हंयच्या उदकान स्नान दिलें. पूण तो स्नान घेवन वयर येतच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या परी येवन ताचेर रावुल्लो हांवें पळयलो. तवळ आकाशांतावन एक ताळो हे परी आयकलो. हो म्हजो पूत, म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवाला. ताचे उपरांत तो अरण्याक गेलो आनी ताच्या मनियरपणाक ताणें मागण्या प्राचितान तयार जातच गलिलयान ताचें मिसांव सुरू केलें. लोक जेजूची शिकवण आयकूंक हरिहरींनी एकठांय जालो. हें पळोवन म्हाका संतोश जालो, कित्याक म्हजें मिसांव ताची वाट तयार करचें आसलें. तें शेवटाक पावलें तशें म्हाका भोगलें. देखून हांवें म्हणलें, जाची होकाल तो होरेत, पूण सरशी आसा तो देडो होरेत असो ताळो आयकून व्हडतो संतोश भोगता. असलो भरपूर संतोश आतां म्हजो. तो वाडत वाडत वचूंक जाय. हांव ल्हान ल्हान जायत येवंक जाय. तवळ हेरोद वर्त्योचो पूत हेरोद आंतिपास आपल्या भावाचे फिलिपाचे बायले हेरोदियासाच्या मोगार पडलो. तितल्यार फिलिपाचो प्रांत हेरोद आंतिपासान शिंत्र्यो कर्ण ताचे हातीं हाडलो आनी फिलिपाक रस्त्यार हाडलो. असले परिगतीन ताचे बायलेन हेरोदियासान ताका सांडलो आनी ती आपले दुवे सालोमे बराबर हेरोद आंतिपासा संगी जियेली. ही खबर कळलीच हांवें हेरोद रायाक
जे कितें तो करता तें सारकें न्हय म्हूण खडक्क सांगलें. रायाक म्हजी उतरां समजलीं आनी तो पश्चाताप पावलो. पूण हेरोदियास म्हजे रागार पेटली आनी म्हाका जिवीशी मारूंक अवकाश सोदून आसली ती हेरोदी लागीं गेली आनी रायाक सत्राय सांगूंक हांव कोण म्हूण सवाल करी लागली. हेरोद पासान शिरकाल्लो. एके कुशीन म्हजी सत्राय आनी एके कुशीन हेरोदियासाची धमकी. कितें करचें तें ताका कळीत जालें ना. लोक म्हाका प्रवादी म्हूण मानतलो. तशें आसता म्हाका जिवीशी मारूंक ताका धैर्य नासलें. शेकी ताणें म्हाका बंदेंत घालो आनी म्हजें तोंड धांपूंक प्रयत्न केलें. पूण ताच्या अंतस्करणाचो ताळो ताका दोसूंक लागलो. तशें जावन बंदेंत आसले कडेन तो म्हाका सोदून येतलो आनी म्हजीं उतरां आयकूंक अत्रेकतालो. पूण फाटीं वेतस हेरोदियासाच्या उतरांक पिसो जातलो. हे वेळी जेजूचें म्हणयारपण सगळ्या गांवांनी सोलोन आसलें. जेजूच्या असर्या विशीं लोक उलोवन आसुल्लो आनी व्हडी एक प्रवादी आमचे मदें उठला, देव आपले परजेची भेट करूंक आयला म्हणालो. ह्यो संगती म्हज्या शिसा मुखांतर बंदेंत कळी जातल्यो. पूण जेजू निजायकी मेस्सिया वा केवल एक प्रवादी म्हणले विशीं म्हाका आनिकी स्पश्टताय जाय अशें भोगलें. देखून म्हज्या दोगां शिसांक जेजूक भेटूंक आनी तोच मेस्सिया वा ना तें सोदून काडूंक धाडलें. म्हजे शिस जेजू लागीं पावतना ताणें जायत्यांक तांच्या पिडेंतलें गूण करून जाल्लें, देवसराक धांवडायिल्लें आनी कुर्ड्यांक दिश्टी दिल्ली. देखून जेजून म्हज्या शिसांक तेंच उल्लेख करून वसा आनी तुमी आयकलां आनी पळयलां तें ताका सांगा म्हणालो खंय. हीं उतरां म्हज्या शिसांनी म्हाका येवन सांगलीं आनी जेजूस मेस्सिया म्हूण स्पश्ट कळ्ळें. थोडो तेंप पाशार जालो. हेरोदिसो जल्मा दीस आयलो आनी त्या दीस हेरोदीच्या रावलेरांत व्हड संभ्रम जालो. जेवणा वेळी हेरोदियासाची धूव सालोमी नासली आनी तिचो नास हेरोदीक रुचलो. तुवें म्हजे लागीं कितेंय विचार येत जाय तर म्हज्या राजाचो अर्द वंटा पर्यंत दिवंक हांव तयार म्हूण हेरोदीन सालोमेक उक्त्यान परगटलें. सालोमी आपले आवय हेरोदियासा लागीं आयली आनी आपूण कितें विचारूं म्हणटना स्नान एकजुवची तकली म्हूण तिणें जावाब दिली. सालोमी हेरोदी लागीं गेली आनी स्नान एकजुवची तकली म्हूण सांगा लागली. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो. पूण सैऱ्या मुखार दाक्षिणेक पडलो आनी म्हजी तकली हाडूंक शिपायांक आदेश दिलो. ते गेले आनी म्हाका जिवीशी मारतस एक थपकांत म्हजी तकली सालोमेक दिली. हेरोदियासाक व्हड संतोश जालो. ही गजाल कळलीच म्हज्या शिसांनी म्हजी कूड निकेपिली.